एक इंटरेस्टिंग फिगर ह्या इलेक्शना आज आयला की आतां पळय NDA आघाडी आशिल्ली जी NDA BJP आनी MGPचो एक वोटर प्रोफायल एक एका तरेचो आसा ती घेवन नंतर इंडिया अलायन्स जे AAP गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस बी हांची वोटर प्रोफायल घेवन आनी तिसरी प्युअरली प्रादेशीक रिजनल पार्टी RGP आशिल्लो. अशें आसून सुद्दां नोटाक जवळ जवळ 11,000 मतां पडल्या. नोटा नन ऑफ द एबाव. एका कडेन 6,000 एका कडेन 5,000 जवळ जवळ 11,000 मतां पडल्या. आतां हाजे वेल्यान इंटरप्रिटेशन अशें करूं येता काय कितें की खंयची गजाल आसूं शकता की BJPच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जंय BJPचे 33 आमदार आसा अशें आसून सुद्दां फक्त 26 आमदारांनी BJPक लीड मेळ्ळी. कांय कडेन लीड मेळ्ळी मतदारसंघांनी थंय सुद्दां सायजेबल मेळ्ळी ना. हाका एक आमी पळयलें की आमदारां बरोबर वोटर पास ऑन जावना. MGPचे वोटर पास ऑन जावना. तिसरें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिडर्स काय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिडर्स काय जो BJP बरोबर इतली वर्सां मतदार आशिल्लो ताणें BJPक बुद्ध शिकोवपाक नोटाक मत मारलां आरजीक मत मारलां किंवा अशें इंटरप्रिटेशन जावपाक शकता काय कितें जाल्यार इट इज घातक. कारण BJPची बेजीक वोटींग पर्संटेज हॅज ग्रॅज्युअली शिफ्टेड फ्रॉम 20 to 35 to 39 to 45 आनी हो जर BJPन जी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करपाची ट्राय केली भायल्यान आमदारांक बी हाडून हाका लागून तो जर वोटर दुखावला आणि तो जर BJP पासून नोटाक गेला तो जर BJP पासून RGPक गेला जाल्यार 2027 हे शिनाल BJPक वचूं शकता. हाऊ डू यू लुक एट इट? वो वोटरय शिफ्ट जाला आसतलो काय प्युअरली हे वेले वयर गणितांतल्यान चलता? लोक पयलीं लौकीक घे मागीर महेश तुजे कडेन येता. पण नोटाचो आमी जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार सिमिलर ट्रेंड आसता नोटाक. सावथ गोवाचे आमी पळयले जाल्यार 4,837 मतां ही पडले. पण आमी ती जर हेजे कडेन पोस्टल वोटा कडेन कंपेर करीत न्हू पोस्टल वोटाचो रिजल्ट येयला 5,032 मतां आसली पोस्टल सावथ गोवान. तितून 436 रिजेक्ट जाली. ही रिजेक्ट चडशी पोस्टल वोट आसा रिजेक्ट जाता खंय ती सारके तेंच्यांनी स्टॅम्प मारलो ना जाल्यार थंय. पण वॅलीड वोट्स 4,596 आसली. BJPक 2,495 मेळ्ळी. RGPक 167 मेळ्ळी. म्हणजे पोस्टल वोटान चडशे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता. फक्त कांय प्रमाणान हे फावटी 85 अबाव जी एज आसली आनी थोडे जेका डिजेबल्स बी आसले स्पेशली एबल आसले तांकां हेजे कडेन येवपाक बुथा कडेन येवपाक खूब प्रॉब्लेम तांकां एक फॅसिलिटी. सो हो नोटाक गेला आसपाची शक्यता मातशी कमी आहा दुखाविल्लो वोटर ना. पण हांगा सुद्दां पळयलें जाल्यार नोटाक 33 मतां पडल्या पोस्टल बॅलटांतली सुद्दां. म्हणजे घरा रावन जे मतां मारपी आहा तेंच्यांनी सुद्दां 33 मतां ही नोटाक मारलेली आहा. तितून एक गव्हर्मेंट सर्वंट आसपाक शकता. हितून गव्हर्मेंट सर्वंटूय आसपाक शकता थोडे जेंच्यांनी सिस्टमी ना ते सगळे पळयता तांकां इलेक्शन म्हणजे कळटा. पण तेवू बेजारांनी तेंच्यांनी नोटाक मतां मारल्या. महेश तूं कशें पळयता इनऑर्गेनिक ग्रोथ करपाक जी प्रयत्न केले BJPन भायल्या आमदार हाडून आपली मूळ सगळीं तत्वां बितलां गुटलां ताजें फ्रस्ट्रेशन कशें ओरिजिनल वोटराचेर तुका तें दिसता जाल्यार तें घातक आसतलें 2027 ऑर दीस इज अ नॉर्मल हें? सर 2027 जेन्ना आमी उलयता जरी ताका 3 वर्सां आसा. हांव जस्ट आत्तां एक CMाचो आमी स्टेटमेंट आयकलो की लिडर्स आयले पण लिडर्स वांगडा जे वोटर येवपाक जाय ते आयले ना. वेरएज विश्वेश राणान खंय सगळे आपले वोटर्स आनी सगळे आयले म्हणून अशें तांचो एक स्टेटमेंट आशिल्लो. आनी एक इन्सिडंट जो आतां तुमी म्हाका उडास केलो म्हणून सांगता हांव. एक असो इन्सिडंट घडिल्लो की जेन्ना हें इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जालें आनी नॅशनल इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान RSS जो संघ आसता पळय तो सहसा काम करता. पूण तो काम करतना कशें करता तो केन्नाच तांकां एक आदेश येता. आदेश म्हणजे तांकां ती एक ऑर्डर सिस्टम आसता. सिस्टम आसा तांकां ते आदेश म्हणटा. सो आदेशा प्रमाणे ते काम करता. सो तांकां हे फावट आदेश कितें आशिल्लो की सगळ्या संघाचे जितले लोक आहा तांच्यांनी राष्ट्रीय मुद्दे पळोवन काम करचें म्हणून. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 राम मंदीर
मिलिटरीचे आणि सध्या आमची इंडियाची इमेज कशी वाडल्या हाचेर पक्ष ना, पक्ष खंयतरी सांगप ना, आणि त्यांच्यांनी वचोन प्रत्येकान वचोन आपल्या जे लोक आहा सोसायटीन ताका कन्विन्स करचे म्हणून. आणि हाच्या खातीर सगळे प्रचारक जे आशिल्ले जावं संघाचे जितले लोक आशिल्ले, RSS हांव गोवाचे उलयतां, तांच्या कडेन मिटिंग्यो जाल्या. सर एक हांव सांगपाचें म्हणजे म्हाका एका संघ कार्यकर्त्यान सांगिल्ली गजाल की तो त्या मिटिंगेक आशिल्लो आनी तेंच्यांनी तांकां प्रश्न केलो. पयलो प्रश्न जो तेंच्यांनी केलो की आमी जेन्ना लोकांक मुखार वतले आनी लोकांक सांगतले की हे मोदीन अचिवमेंट केला बरें आसा, पूण वॉट अबाउट स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेटान कितें चल्लां ताचेर तुमी कितें सांगपाचें. तेन्ना तांकां डायरेक्टूच सांगिल्लें की स्टेट जेन्ना इश्यू येतले तेन्ना तुमी जाप काडपाची ना, लोकांक आर्ग्युमेंट घालपाचें ना. सो हें कितें चल्लां तें आमकां मान्य ना म्हणून तांच्यांनी सांगलें. म्हणजे तुम्ही लिडर्स घेतात, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, म्हणजे फाल्यां काळी हो लिडर जर बरो परफॉर्म करता जाल्यार ताका घेतलो, तुम्ही काँग्रेसींतलो असो नाल्यार आनी कितें असो. सो फाल्यां सकाळी जर सपोज एक लिडर सपोज पडलो, फॉर एक्झाम्पल आतां सोपटे पडला, पूण सोपटेक जर सपोज दिसता की आपूण आपलो प्रोफायल परत बरो करूंक जाय, पूण काय गॅरंटी ना की फुडले फावट MGPचो इम्पोर्ट करूं शकता BJP आनी जिखूंक शकता.